सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट रॉड्रिगीस फामिलीच्या सगळे सोपून गेल्ले ओतमे पासत आमी भेटयता. आनी सोपून गेल्ल्या थॉमस डिसुजा हाच्या ओतमे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा लागीं मागुया. सर्वान कारापूर हांगासरल्या लोकां पासत तांकां तांच्या झुजान जैत मेळचे पासत तांचेय पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जी कोण बरी नात आपणा पासत माग म्हूण जाणी सांगला. जांच्यो सर्जरी आसात आयज, जी कोण हॉस्पिटलान आसात तांचे सगळ्यां पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, आयज देवाच्या उतरान आमकां बागेवन पावलो विशीं तशेंच जेजू क्रिस्ता विशीं दोगूय जाण चल्ले. बागेवन पावलो एफेजांतलो भायर सरता, जेजू संवसारांतलो भायर सरता. पूण भायर सरचे पयलीं मागणें करता आमचे पासत. आमी एकामेका पासत मागूंक आमकां उलो आनी जेजूच्या मागण्यांत आमी सगळीं एक रावंक आमकां हे मागण्याचो फोड जावं दी. पूण जायते पावटी हें जेजूचें मागणें जें आमचे पासत, आमच्या एकवटा पासत, सुरक्षे पासत जेजून केलें तें निर्फोळ करूंक आमी आमच्या पातकांनी तें रेवडलां. ह्या पासत देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. सुरपदवीदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवून येवन आनी आमचे भितर रावून तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मिलेत तान पावलू एफेसाचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तातूंतान हांव तुमचे मोदें कसो जियेलो तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडगां लागून दुखी कोंती मोदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केदींच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी गिरिकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण सजमून हांव जेरुजल्याक वेतां. तुवें म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळीत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना.
देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुन्यारीपण शांती पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटलें, तर आतां तुमी सगलीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरें जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगल्यांचो जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब: प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. जबाब: प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुखी करपून गेलोलो तुजो देश तुवें नव्यान सुफळ केलोय. तुय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरजेक बिराड गावले. जबाब: प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो बार आपणाचेरूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब: प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशाकुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें. ताणें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शात्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका महिमा आसली तेच महिमेन म्हाका भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळलां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें
तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. सुमयाचें शुभ वर्तमान. फेअरवेल स्पीच. फेअरवेल स्पीच हांव दिवं. आयची फेअरवेल स्पीच म्हाका बरी दिसता. धर्मदुतांच्या इतिहासान भाग्योन पावलू एफेजकारांक फेअरवेल स्पीच दिता. 3 भाग ह्या फेअरवेल स्पीचीचे. पयलो भाग तांचे बरोबर आसतना एफेजान आसतना जुदेवां बरोबर तशेंच ग्रीकां बरोबर आपणें कसलो वावर केला, कशे भाशेन हारपीट जाला, कशे भाशेन बरें करूंक फाटीं सरूंक ना, कशे भाशेन स्वताक उबो रावंक भिवूंक ना, हें सगळें तो तांकां सांगता. आपणें मुनियारपण कशें केलां हाचे विशीं ह्या एफेजकारांच्या जाणट्यांक सांगता. दुसरो भाग तांकां एक एडवायस दिता. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोमया जेजूचेर विस्वास दवरात. हें जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें सांगलां अशें म्हणून तो सांगता. तर होच एक एडवायस, हो सल्लो सगळ्या एफेजकारांक. म्हणटच दुसऱ्या भागान तांणी कितें करचें, कशे भाशेन जिवचें हाचे विशीं तांकां सांगता. तिसऱ्या भागान म्हजें सगळें कितें घडचें आसा, जंय हांव वेतां, जेरुजलेम म्हाका कितें रावता, हें पवित्र आत्म्यान म्हाका कळयलां आनी तें भियेनासतना ताका फुडो करूंक हांव वेतां. बणकण सोसूंक, वो मरण सोसूंक, वो त्रास, पिडा, कोश्ट सोसूंक, हें सगळें सोसूंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तो सगळ्या शारांनी वयता हें सांगता. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक मिसांव दिल्लें आसा आनी देखून आमचें मिसांव आमी ज्या ज्या सुवातेर आसा थंय आमी तें जिवंक जाय. ज्या जाग्यार आमी आसा आनी ज्यो आमकां जुट्ट्यो दिल्यात वो जबाबदाऱ्यो दिल्यात त्यो आमी बरे भाशेन पाडून आमचें मिसांव पाळटा. आनी जितले फावटी आमी देवान दिल्लें मिसांव पाळटा तेन्ना शिकयता हांव दुसऱ्यांक कितें करचें, कितें ना करचें, कितें बरें, कितें वायट, कितें सारकें हाचे विशीं दुसऱ्यांक शिकोवपाक जरी तर तुका देवान जाणवाय दिल्या जाल्यार तें दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जें कितें आसा आमचे मुखार, आव्हान आसा, चॅलेंजीस आसात, आडकोडी, त्रास, हे सगळें आसा तें समजून घेवंक, जाणा जावंक आनी तें मानून घेवन ताका फुडो करूंक आमी जणेकल्यान फुडें सरपाची गरज आसा. आनी हें सोंपें न्हय, हें अवघड. पूण तें अवघड आसा तेन्ना आमकां अनाथ कशीं जेजून सोडूंक ना. आयज जावन शुभ वर्तमानान सुरू जाता जुवांवाचो 17वो आवेस्वर. आनी 17वो आवेस्वर लांब मागणें जेजूचें तें आयज जावन सुरू जालां. आतां ह्या दिसांनी हें मागणें सदां चलतलें. देखून सगल्यांनी मिसाक येवपाक जाय. जेजूचें मागणें आपणाक फावो जावपाक ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. तर आयज जेजू बापा लागीं आपलो संबंद आसा तो पयलो सांगता. आनी वेळ पावलो, आतां वचपाचो वेळ पावलो. हो संवसार सोडून वचपाचो. ह्या संवसारान जें मिसांव दिल्लें वो जें मिसांव घेवन जेजू संवसारांत आयिल्लो तें संपादपाचो. आनी ही संपादनी करून हांव परतून तुजेशी येता. तेच मोहिमेक आदीं जी म्हजी मोहिमा आसली तुजे सांगाता ती सोडून ह्या संवसाराचे त्रास कश्टान हांव भितर सरला. आतां ताचेर जैत व्हरून म्हणल्यार सगल्यांक शिकोवन कशे भाशेन जैत व्हरपाक जाय हें खुर्साच्या मरण आनी खुर्साच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणान हांवें म्हज्या शिसांक शिकयलां, दाखयलां आनी तांकां दिलां. आतां हांव परतून तेच मोहिमेंत येता. हें मागण्यांत सुरू जाता. आनी हें मागणें सुरू जाता तेन्ना आपणाक जे देवान दिल्यात ह्या संवसारांत सगलो लोक ताचे बरोबर ना. सगळींच जाणां जेजू सांगता तितलें करिना. ताचेर विरुद्ध आसात तसलेय जायते जाण आसात. ताचो वावर बंद करूंक प्रयत्न केलो तसलेय जायते जाण आसात. पूण त्याच बरोबर जे कोणें मानून घेतलें, जे कोणें ताचें आयकलें, जे कोण ताच्या वावरान मिसळ जाले असलेय आसात. आनी तांचे पासत
खेरीत भाशेन मागणी आयज सुरू जाता. तुवें म्हाका दिल्यात तांचे पासत हांव मागतां. आख्ख्या संवसारा पासत आनी सगळ्या पासत जेजू मुखार ह्या मागण्यान मागतलो. पूण पयली सुरवात तुवें जे म्हाका दिल्यात तांचे पासत हांव मागतां, आपल्या लोकां पासत मागतां. तर भाव भयणीनो, हे मागणें आमकांय आमचेय पासत, कित्याक आमी मानून घेतलां, आमी सत मानलां आनी आमी सत मानून जें कितें बापाचें तें जेजूचें आनी जें कितें जेजूचें तें आमचें, आमी दायजी, आमकां दायजी केल्यात सर्गींचे. तर आमकां जरी तर सर्गींचे दायजी केल्यात जाल्यार आमी ह्या मागण्यान भितर सरुया, ह्या मागण्यान मिसळ जावया. ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन हें जेजूचें मागणें चलता तेन्ना आनी ताचेर आमी दर दिसाक मिसाचे बेटेन नियाळ करता तेन्ना हें मागणें आमचें सवें खरें जावंक आनी सगळी सुरक्षा, सगळें बरेंपण जें जेजून आमचे पासत मागलां, सगळी जाणवाय जी जेजून आमचे पासत मागल्या, सगळी आमची जबाबदारी पाळपाचें आमकां देणें मागलां. तशेंच आमी सगळ्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां काळजीदारपण मागलां, तें आमचें जावंक हे मिसाचे बेटेन मागुया. गानाद्वारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. दाखवलें दिलं म्हज्या भावा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुझ्या भावार्थ्यांची मागणी तांच्या बलिदानाच्या दाना बरोबर मानून घे. अशें भक्तीपणान केलोले हे सेवे वरवीं आमी सर्गीचे मोहिमेक उतरूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तो आपल्या सर्व शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून व्हेलो स्वर्गार. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. सोमिया आमी ओलो खाता आनी केकार शिकले पियेता इतले पावली तूं परवतीस तुजें बरो परवता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा, सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूचे मागणी आमचे पासत. ह्या मागण्यांत आमी जण एकलो भितर सरूंक आनी ह्या मागण्याचो फोड आमकां मेळूंक मागुया. जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडोवंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप आमची काकुत्व देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकुत्व देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यान तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मातूय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. R38 पेज नंबर 196. R38. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझ्या हातांत ज्यो प्राण आसो तो म्हजो आसरो. जिणे म्हजे तुजे आशांत दिला बरसो. तुझ्या हातांत ज्यो प्राण आसो क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजे दारोण कर. क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादूस कर. नाणूय म्हाका उदकान पळोवपाचें. पवित्र कोश्टान म्हाका गोड कर. तूं बरव्या जेजू जितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो आसून कोदींच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशीयो तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगती
वोकांच वाकांच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासाक करूंक फॉर्मायलोली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शेवल्यान ती आमचो प्रितीमोग वाडोवं म्हूण आमी खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात हें मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F3 पेज नंबर 86 F3.